येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। तौक्ते वादळ येवन म्हयनोभर जावन गेलो तरी बऱ्याचशा वाठारांनी लायटीचो प्रश्न पडलो ना जाग्यार। मान्सूनाच्या पावसान चल्ल्या धावपळ, पावसा आदी केलेच ना काम। सनदींच्या विशयावेल्यान मयेकार परतून अस्वस्थ। सनदी भेटयल्ल्यांक येतात अडचणी। क्लास ए सनदींची जावंक लागल्या मागणी। सरकाराक आता 15 ऑगस्टाची डेडलाईन। नोकऱ्यांची फटकिरी आश्वासना दिवन फटवू नका तरणाट्यांक। 2 महिन्या भितर करात आश्वासनाची पूर्तताय, नाजाल्यार करतले आंदोलन। काँग्रेसीची मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हाराचो प्रभाव अजूनय उणो जातना दिश्टी पडना। नव्या कोरोना बाधितांचो आणि मरप्यांचो आंकडो उणो जायत आसलो तरी दुयेंती मेळपाचें सत्र चालूच आसा। फाटल्या 24 वरांत 60,753 कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 1,647 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला। एक्टिव्ह केशींचो आंकडो देंवन 7,60,019 चेर पावलो। फाटल्या 24 वरांत हातूंत 38,637 केशींचो उणाव दिसून आयला। फाटल्या 24 वरांत 97,743 जाण कोरोना मुक्त जाल्यात। बरे जावप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 3.58% आसा, जाल्यार दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.98% आसा। सेगीत 5व्या दिसा हो दर 5% परस उणो आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। लायटीचो प्रश्न हो न सोंपपा सारको। वीज खात्याच्या गचाळ कारभाराचेर सगळेच तिडकिल्ले असतात। हंजुणाय तेच घडला। पिकेन चिवार वाठारांत रावतल्या लोकांचे तकलेक फाटल्या 5 वर्सां सावन वीज खातें शॉक दीत आयला। जाचे परत निमित्त सांगतात तो फिडर ताबडतोब जाग्यार घालात, नाजाल्यार मोर्चाक तोंड दिवपाची तयारी करात, तांणी शिटकावणीच दिल्या। आता घेवया एक ल्हानसो विसव। अंजुणच्या पिकेन चिवारच्या लोकांच्यो एक न्हू कितल्योश्योच कागाळी वीज खात्यात पावल्यात, पूण परिणाम ना। डॉमेस्टीक लायटीची वेवस्था सारकी ना, मात कमर्शियल वापराची लायट वेवस्थीत चलता। स्ट्रीट लायटी बंदच असतात। आता फाटले 5 दीस जाले हे लोक काळखाचो सामनो करतात। आयकात तांकां। सोमारा ती आमची शेजारना खाती म्हणून आपूण करता, तेणें गेल्ले, हेणें 2 फावटी, तेणें म्हाका दिसता 4 फावटी गेल्ले हांव नको। कंप्लेन करीत आहात पण इलेक्ट्रिसिटी येवंकूच ना, मंगळाराक येवंकूच ना, ते काल येयले पूण लायट कितें येता आनी वयता। 15 मिनट पेटली जाल्यार 4 वरां 6 वरां लायट ना। हांव आनी पर्सनली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कॉल कंप्लेन केले, तेजे फाटल्यान सगळीं कॉल करीत रावलीं ताका, पूण त्या दिसा आख्खो दीस आमकां लायट येवंक ना। कॉल नंबर पासून आमचो 278 प्लस आमी कॉल सेंटरानूय कॉल केलो। तुका जाय जाल्यार चिट तेंची आहा, नंबर आहा दाखोवपाक तुका, पूण कांयच इफेक्ट जायना आमकां। कितल्या कोणाकूय कॉल कर, येतेली करता, कोतून रात जाली कोतून वयता। आमी 5 वर्सां फाटलीं हेच प्रॉब्लेम सांगलेले टू द ई, तेन्ना केंकरे म्हणून ई आसलो, तेजे उपरांत टू एन एक्सटेंट प्रॉब्लेम सॉल्व जालेले, पूण तेजी अपग्रेड जावंकूच ना। सो अनलेस एंड अंटील ट्रान्सफॉर्मर्स फीडर्स आर नॉट अपग्रेडेड, हे प्रॉब्लेम चालूच उरतले। सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बेसिकली हॅज टू चेंज द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम। केबल्स आसूं वो ती बॉबिन्स आसूं वो ते कनेक्टर्स आसूं, हे सगळें चेंज जावपाक जाय, तेन्नाच तेन्ना ते स्टेडी सप्लाय उरतलो, नाजाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचें ना। एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देमसेल्स, द ई, द एई। I want to ask them whether they have got a white paper. एटलीस्ट ती एक लायन आहा पळय ती लेगून लोकांक रातची मेवना तर जाल्यार फायदो कितें? ओके, ती लायनीक लागून इतली वर्सां हे करून आतां मातसो पावस पडलो बंद पडटा, मातसो पावस पडलो बंद पडटा, दॅट इज नॉट रायट। आणि कॉमन रिस्पॉन्स फ्रॉम द हेल्पलायन इज फीडर इज फॉल्टी। सो आय म्हणटा इफ द फीडर इज फॉल्टी चेंज द फीडर। देर आर एटलीस्ट अनदर 150 हाउसेस हू आर ऑल्सो ब्रिदिंग डाउन द नेट। So altogether I think 200-300 people will have to then go to the electricity department with all the press and everything. त्यांना दबाव पडा तेंचे, नाल्यार दबाव पडना। मतदारसंघातल्यो अडचणी सोडवप हें थळाव्या आमदाराचें काम, पूण तो कांयच उपयोगाचो ना अशें म्हणत तांणी वीज अधिकाऱ्या बरोबर थळावो आमदार पालयेकाराचोय फोग काडला। पळयात। MLA is as good as not there. MLA useless. I want to go on record. When I asked the MLA 3 years back, तुजे कडेन जाता आनी सांगलें, सरळ सांगलें म्हाका आपणा कडेन कांय जायना, आपणा कडेन आयकना तें म्हणून। ताका सांगलें हांव मोर्चा व्हरता म्हणून, तो सांगता म्हाका मोर्चा व्हरता जाल्यार आपूण तुज्या वांगडा येता म्हणून। आनी तूं कित्याक जाय म्हाका मोर्चा व्हरपाक? दीस मिनिस्टर इज स्लिपींग।
तो ते वडापोनाक भजन घालता, गाराणी घालता. So you should, this is his last year, he should go and sleep home. MLA is absolutely useless. I am on record. If he has got a guts, he can even debate with me. Domestic lines are not looked after. So the responsibility कोणाकडे असपाक जाय? कमर्शियल असता. Commercial चालू असता. And they have got a backup of generator. But domestic, how can we make arrangements for generators and all that? Secondly, even on newspapers it was shown that Anjuna was the worst affected in whole of Goa. It came in newsprint also. So I want to ask the minister whether he has visited Anjuna after that to see whether the rehabilitation has taken place. Temporary joining has been done. Local electricity department has done great job. Hats off to them. But the higher ups are responsible, fully responsible. And here चालू उरत जाल्यार I think we'll have to again go run to with morchas. This is what I want to say. They have to pull up their socks and they have to look into the infrastructure now. हे माझ्या फाटल्यान दिसता ते पिकेन चिवारचे अंजुना चे सगळे रहिवासी आसा हांकां हेंचो प्रॉब्लम आसा लायटीचो. कालूच आमी पळयला की कलांगूट मायकल लोबोन कितल्याश्या जाणांचे सत्कार केले कारण तेंचें काम बरें करता म्हण. पण ह्याच्या उलट तेच्या देगेचोच कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे अंजुना म्हणजे शिवोले आणि शिवोलचे हे चिवारचे हे अंजुनाचे रहिवासी हांकां खंय फाटली कितले दिसत लायट ना येता वता तेंच्यांनी कितल्योश्योच कंप्लेनी केल्या खंय पण ती कंप्लेन घेवपाक कोणूच ना खंय म्हणजे कोणूच अटेंड सारके करिना. तेंचें म्हणणें आसा की हांगासर जितले काम करता लायटमॅन जितले लोवर स्टाफ आसा तो काम बरें करता पण हायर ऑथॉरिटी आहा ते हेंचें कसलेंच काम आयकून घेना. हो प्रॉब्लम अंजुनाचो फाटली कितलींशींच वर्सां चालूच आसा आनी तेंचो आतां डिमांड आसा की आमकां जर लायट जर अशीच फ्लक्च्युएट जर जायत जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाचेर आमी मोर्चा व्हरतले असो तेंचो म्हणणें आसा. अंजुनाच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. संदींच्या विशयावयल्यान मयेकार बेजारल्यात. एका म्हयन्यांत सुमार 1 सनद अशा हिशोबान सनदी भेटोवपाचें काम सुशेगतीन चल्लां. आतां आनीक सोंसून घेवचे नात. 15 ऑगस्ट मेरेन सगळ्यांच्यो सनदी भेटयल्यो नात जाल्यार मयांत क्रांती जातली. मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन सरकाराक निमणी शिटकावणी दिल्या. मुक्ती उपरांत खंयच्याच सरकारान हो विशय हातांत घेवंक नाशिल्लो पूण भाजपा सरकारान 2014 हो कायदो केलो. तेका 7 वर्सां जालीं पूण अजून सगळ्यांक सनदी दिवंक नात. दिल्या त्यो जमिनी उपभोगपांत अडचणी येतात अशें समितीचें म्हणणें. जाल्यार आंदोलनात सुरवेच्यान वावुरपी काशिनाथ मयेकार म्हणटा क्लास 2 सनदी दिवन तोंडाक पानां पुसू नाकात. आमकां पूर्ण हक्क दिवपी क्लास 1 सनद जाय. पळयात. 75 वर्सां गोंयच्या क्रांतीक जाली आनी ह्या दिसा अशें दिसून आयलें की 35 सनदी फक्त मयेकारांच्या पदरान पडली. आतां कायदो जाल्यार 2014 कायदो जाला. आयज सुमार 7 वर्सां कंप्लीट जाली कायदो जावन. अशें पळोवंक गेलें जाल्यार सध्या सगळ्योच सनदी पळोवंक गेल्यार 400 सुद्दां जावंक ना. ह्या आतां 2000 डिसेंबर 2020 थोड्यो सनदी दिल्ल्यो गेल्ल्यो 190 किलो सनदी दिल्ल्यो गेल्ल्यो. त्याच्या उपरांत आतां 35 सनदी दिता म्हणजे सुमाराचे जर कॅल्क्युलेट करपाक गेले जाल्यार सुमाराचे 1000 दीस सुमाराचे आसपास जाता. म्हणजे एक सनद करपाक अशें पळोवंक गेल्यार हिशोब करून गेल्यार 28 दीस वयता म्हणजे मोरलेस 1 म्हयनो. अशें जर स्पिडीन जर हो जर विशय सोडोवपाचो जर प्रयत्न आसा हांव खंयच्या सरकारान म्हणटा ह्या सरकाराची जबाबदारी आसूंक जाय अशें म्हणटा आमी कारण ह्या सरकारान हो कायदो केल्लो आसा. जर एक म्हयनो एक सनद करपाक लागून जर लागता आसत ज्या प्रमाणे 35 सनदी काल दिल्यो गेले आहा आनी तो दीस आनी आतांचो दीस जर पळोवंक गेलो जाल्यार 28 दीस एका सनद करपाक लागून जाता जाल्यार हो विशय केन्ना सोंपतलो हो मोठो प्रश्न मयेकारांच्या फुड्यान आसा. अशें जाय जाल्यार कशें जातलें आयज आतां ह्या सरकाराचो सुद्दां हो कार्यकाळ सोंपोवंक पावलो आसा. थोडे दीस उरल्यात. अशें जर वचत जाल्यार कशें जातलें आनी त्या खातीर आमच्या सगळ्यांची पूर्ण मयेकारांची विनंती आसा की हो पूर्ण विषय आसा तो 15 ऑगस्ट पर्यंत सोंपोवचो. नाजाल्यार जे पद्दतीन त्या वेळार 75 वर्सां पयलीं जे पद्दतीन क्रांती जाल्ली तशी क्रांती परत मयान जातली आनी ते करचें पडटलें. कारण हो प्रत्येक मयेकारांच्या स्वाभिमानाचो प्रश्न आसा. मयेकारांच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा.
आनी हें जोपर्यंत सोंपना तोपर्यंत मयाकारांक फुडें सरपाक खंयच जागा उरना. प्रत्येक वेळार प्रत्येक जी गोष्ट मयाकारांक करची पडटा थंय थंय मयाकारांक आडूंक येता. आनी त्या खातीर मय गांवाचो उत्कर्श जायना, मय गांवाचो डेव्हलपमेंट सगळे गोंयकारांक खबर आसात. सगळ्या गोंयकारांच्या साथीन आमी मया खातीर आसलेलो कस्टोडियन कायदो जो आसा हो कायदो रद्द करपा खातीर सरकाराक भाग पडले आनी मया खातीर नवीन कायदो आमी करून घेतलो. पण हो कायदो करतना आमी सरकाराक सांगलेलें की आमच्या घरां खातीर आमकां क्लास 1 दियात म्हणून. पण सरकारान क्लास 2 केले. ही क्लास 2 ची परिभाषा कितें ही सगळ्यांक खबर आसा. हितून आमकां आमच्या जमनीचे आमच्या घराचे व्हडलेशे कांय अधिकार मेळनात. त्या खातीर परतून एकदां मयेकारांक क्लास 1 मेळोवपा खातीर आंदोलन करचें पडटलें. सरकारा मुखार आंदोलनां करची पडटलीं, झगडचें पडटलें. आनी त्याच वेळाचेर सरकार जें आसा हें सरकार जागे जातलें. आतां निवडणुकीचो काळ आसा. फुडल्या वर्सा विधानसभेची निवडणूक आसा आनी ह्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीचेर आज मयाकारांनी उग्र आंदोलन करपाची खरी गरज आसा. आनी हें उग्र आंदोलन जें आसा हें कित्या खातीर तर फकत क्लास 1 आमची घरां जी आसा ही क्लास 1 ची जावची म्हणून हें आंदोलन आमकां करपाक जाय. सरकार आज ज्यो सनदी दिता त्यो 5-10 जाणांक दितात. मयांत घरां कितलीं आसात? अजून पर्यंत कांय लोकांनी आपल्या घराची फॉर्माय भरून दिल्लेली ना. त्या खातीर सरकारान नवीन वटहुकम करपाची गरज आसा. कांय लोकांनी नवीन घरां बांदलेलीं आसा. हीं घरां ह्या कायद्यान येवपाक जाय, ह्या कायद्या भितर येवपाक जाय, तांकां भितर सांबाळून घेवपाक जाय. मयात आमचो उमेदवार वेचून दियात, मयेचो प्रश्न सोडयता अशें तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांक आंदोलनाक अट घातलेली. ते प्रमाण मयेकारांनी आदी प्रकाश फडते, उपरांत अनंत शेट आनी त्या उपरांत आतां प्रवीण झांटये अशे भाजपाचे उमेदवार वेचून हाडले. तरीकय भाजपान प्रश्न हुमकळ्यात दवरला असो आरोप आंदोलनांतलो वावुरपी सखाराम पेडणेकारान केल्लो. पळयात. गेली 60 वर्सां जे आमी सोंसता तेजी परिसीमा जी खंय तरी आसता. आमचे जे लोकप्रतिनिधी हांगासर जाले तेंचे वयले सरकार आयकता काय आयकना हें आमकां कळना आनी तेंचे आयकना म्हणूनच आमचो प्रश्न प्रलंबीत उरता असो आमकां आतां आमच्या समोर एक प्रश्न चिन्ह उबो रावता. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर ह्यांनी एकदां आमकां सांगलेलें की तुमचो आमदार हाडा मयांत मागीर हो प्रश्न सुट्टलो म्हणून. तेका लागून आमी झटोन मयाचे 2 आमदार दिले. ह्या 2 आमदारांनी जवळ 15 वर्साची कारकीर्द पूर्ण केली जाल्यार त्यांच्या कारकिर्दीन हो प्रश्न चडीक लागलो ना. आयज 3रो आमदारूय दिल्लो आसा. मया भायलो हाडून हांगासर बसयलो आनी तेका लोकांनी दोळे धापून तेका मतां मारली. आनी कित्याक लागून मारली तर मयेचो प्रश्न सुटचो म्हणून. सर्वाधिक मतां मयान दिली. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. रस्ते केन्ना जाग्यार पडटले ह्या प्रस्नाचेर सरकारा कडल्यान तारखोच मेळत आयल्यात. आता भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान फुडली तारीख दिल्या. पत्रादेवी ते वेर्णा मेरेनचो रस्तो जातूंत नव्या जुवारी पुलाची एक लेन वयता तो खंय डिसेंबरा मेरेन पूर्ण जातलो. दरम्यानच्यो कांय बारीक सारीक समस्या जाग्यार घालपाचे आदेश खंय तो संबंधितांक दितलो. वाहनां चलयतना लोकांचे पाशियेस काबार जाता, खास करून हायवेचेर ड्रायव्ह करतना. चडशे हायवे मरणाचे सापळेत जावन रावल्यात, खास करून आक्षी आनी कुठ्ठाळे जंक्शना कडलो हायवे स्ट्रेच. हांगा सावन वाहनां चलयतना लोकांक अक्षरशः देवाचें नांव घेवचें पडटा. वाहनांक लागून येरादारीची गचमुड्डी जाता ती वेगळीच. सरकार दिल्ले तारखेक जागतलें तोच सुदीन अशें लोकय उलोवपाक लागल्यात. आता पत्रादेवी टू गिरी म्हटल्यार हें काम चालू आसा. गिरी टू अटल सेतू कडेन हें कितें जालें, एलिवेटेड ब्रीज आशिल्लो, हायट कमी आसले कारणान विलेजर कोर्टाक गेल्या. आतां कोर्टाचो विशय आसा तो लांबणेर वेतलोच, पूण आमी सांगलां हायट जे 5-5.5 मिटर आसा ती 7 मिटर करून दिता. आमी तसो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाक धाडला. आमकां बेगींतल्या बेगीन सँक्शन मेळटलें आफ्टर मनसून. आमी तो मनसून सँक्शन मेळ्ळी जाल्यार आमकां 1.5 वर्स लागतलें तें कंप्लीट करपाक. बाकी तो गिरी टू पत्रादेवी हो फुडल्या 4 म्हणजे बिफोर डिसेंबर म्हटल्यार सगळे म्हणजे टोटल पत्रादेवी टू वेर्ना आनी इन्क्लुडींग तुगेलो जुवारी ब्रीज. हय, जुवारी ब्रीज जो 8 लेन आसा, 2 ब्रीज आसा, इन्क्लुडींग ते डिसेंबर
19 डिसेंबराच्या पयलीं कंप्लीट जाता. हे सर्वीस रोड बी ते सायन बोर्ड ना आनी खुबशे जाण घुसपाता. ना काम आतां काम चालू आसतना तांकां परत परत ते डायवर्ट करचेच पडटा. काम हांगर ते म्हूण ते सायन बोर्ड ते घातलेले आसा ते परत काडचे पडटा, लावचे पडटा. हांव लक्ष दिता, म्हाजे इंजिनियर सांगता कोणाकूच कळना रोड खंय वयता. सारकें सारकें एक्झॅक्टली हांवें पळयलें तशें. कोणाकूच कळना खंयच्यार खंय वचपाचें तें. डायवर्शन केलें तें. गोवा 365 खातीर काणकाच्यान संदीप कामुलकर आणि पणजेच्यान इर्शाद शेख. 15,000 नोकऱ्यो आणि बेरोजगार तरणाट्यांक भत्तो दिवपाचें आश्वासन भाजपान 2 म्हयने भितर पुराय करचे, नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले. काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक शिटकावणी दिल्या. तशेंच कोरोना परिस्थिती हाताळपा वयल्यान काँग्रेसीन भाजपाचेर फोग काडलो. विधानसभा वेंचणुके खातीर बेगिनात बेगीन उमेदवार जाहीर करतले. 40 मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांची मतां विचारात घेऊनच युतीचो निर्णय घेतले. तेच बरोबर पदाधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून प्रदेश अध्यक्ष थारायतले, अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडू रावान सांगले. Due to the absolute negligence of our Prime Minister Shri Modi ji, who despite knowing the fact that we have to be prepared for the pandemic, self-declared victory over COVID, neglected to procure the vaccines. He had to ensure that he can win in the elections. He went ahead and conducted massive rallies across the country, even though cases were rising. Kumbh Mela was allowed to happen. The biggest super spreader event in the world was the Kumbh Mela event. Knowing the facts, they allowed all these things to happen. They are interested in is how to win elections, how to topple governments, how to demolish opposition parties, how to ensure defections, how to threaten, blackmail people. That is the program of the BJP now. The kind of situation which emerged here, because this is a well-educated state, literate state, economy is good comparative to other states. Measures should have been more effective, but there was absolutely zero preparation by this government. गोंयांत काँग्रेसीचें सरकार आयल्यार सैमाक मारक थारपी तशेंच गोंयकारांच्या हिता आड येवपी प्रकल्प रद्द करतले, अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडू रावान सांगलें. We demand two things from the government. One is fill up the 50,000 jobs in 2 months. Otherwise, we will protest strongly against this government. We will go to the streets. Second, all the unemployed today people are suffering. So your promise which you made 4.5 years back, please fulfill it now. We need it now. You already announced that all those projects which are causing environmental destruction of the state, which are anti-people, those kind of projects will be scrapped when we come to power. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नुस्तें, फळां आनी भाजी विक्रेत्यांचे विनवणेक लागून दिवचल पालिकेन विक्रेत्यांक वेवसाय करपाक परवानगी दिली खरी, पूण ती उक्ते सुवातेर पावसान भिजत बाबडे धंदो करतात आनी लोकय भिजतच गिरायक घालतात. आमकां भितर मार्केटात बसपाक दिवचे, विक्रेत्यांनी आर्त उलो मारला. कोविडाचो भार उणो जाल्ल्यान आनी विक्रेत्यांनी विनवणी केल्ल्यान दिवचल पालिकेन नुस्तेकार आनी भाजी विक्रेत्यांक बाजारात बसून वेवसाय करपाक परवानगी दिली खरी, पूण भितर न्हू, मार्केटा भायर. पावसाचे दीस विक्रेते सत्र्यो घेवन वा रेनकोट घालून बसले तरी चिप्प जातातच आनी गिरायकांय भिजूनच माल घेतात. आमकां भितर बसपाक दियात, विक्रेत्यांनी मागला. तांचे मागणेक गिरायकांनी तेंको दिला. पळयात. प्रॉब्लेम म्हणजे सध्या पण आमकां मार्केटात बसना, थंय बसयल्ली आमकां पोदेरा लागा थंयसरली आमी उलोवन आमकां हांगा हाडली. हांगासर आमकां भितर बसय म्हणल्यार भितर बसना, भायरूच बसा म्हणटा. नाही, मार्केट खाली आसा. मार्केट खाली आहा, फूल मार्केट खाली आहा. फक्त गोरवां सुणी पेट्याक असं हळशीक केलें मार्केटान. तुमकां हांगासर आतां कितें म्हणजे गिरायक जाता काय जायना? गिरायक आमच्या मार्केटाक गिरायक येता, पूण सध्या पर्यंत पावसान बसपाक प्रॉब्लेम न्हू. गिरायक गावता आनी आमकां हांगा पावसान भिजून पावसान येता. सबंद तुमी भिजता? भिजतात आमी. गिरायक पावस पडलो म्हणून धांवता फुडें फाटीं.
कोणाकडे घेता आणि चल मार्केटात सारखे घेऊन वचूंक गावताले न्हू कोणाकडे पळोवन सारखे आता वाटेच्या वाटे घेता कोणान वयता फाटी उरता ती एवढे उरता तुमकां मार्केटाच्या भायरूच हाडून बसयल्या आमकां मार्केटाच्या जाले 3 दीस जाले दिसता रे पूत म्हाजो सारकें आमी दिसताय बघ तुम्ही आता भायर बसयला आनी तुमकां कितें प्रॉब्लेम सगळे जाता दिसता मरे आमी पयशे दिसता नुस्त्याक गिरायक ना काय ना लोक उबे रावा सध्या ते आमी दिसता आमकां थंडी येतली मागीर मुन्सिपाल्टीक कोणाक सांगलेले बी म्युन्सिपाल्टी आपणाक जाय तें करता म्युन्सिपाल्टी खंय आहा जाग्यार कितें सांगला मुन्सिपाल्टीन पळय आतां कितें सांगता काय पळय आमी दोगां सांगूंक सांगना नाल्यार हांव उंची पायटीन वयतलें नाल्यार हांव आतां उंची पायटीन वयतलें हय आनी हांगा पावसाक लोक उबे रावना गांवां फुड्यानूच रावना जाल्यार कोणी बाया गांव गो चेडो पावता फुड्यानूच रावना जाल्यार कितें करपाचें हांगा सगळी बिजली मरे पुताय पळय मरे सापडनी मरे हय आनी पावसूय पडटा न्ही बिजली मरे पुता म्हाजे पळय आमी नुस्तेकारांकूय त्रास जाल्या आणि आमच्या सारकिल्ल्या गिरायकांकूय त्रास जाला हांगासर तेंचे कडसून घेवपाक आयज भितून मार्केट येदें व्हडलें आसा भितून ती बसन ताका सोशल डिस्टन्सींग करून तेंच्यांनी हें करूं येता पूण मुन्सिपाल्टीन ताका कित्याक भायर हाडून बसयला तें आमकां काय अजून खबर ना कित्याक बसयला ती हांव मुन्सिपाल्टी कडेन मागता की ताबडतोब तेंच्यांनी तांकां भितून व्हरोन भितून बसोवपाची जेणे करून तेंचो आरोग्याक त्रास जावचे ना आनी लोकांकूय नुस्तें घेवंक बरें मेळटलें आतां सोशल डिस्टन्सींग म्हणटकूच लोक आतां आपूण सोशल डिस्टन्सींग करूंक लागले सगळे नाजाल्यार मुन्सिपाल्टीन आपले 2 जाण मनीस गेटीर दवरपाचे आनी जाता तितके मनशांकूच भितून सोडपाचे. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. गोंयान कांय सुवातांनी पावसान झोडपून काडले जाल्यार कांय जाग्यांचेर उण्या प्रमाणात शिवर घातलो. 21 जुना मेरेन पावसाचो वेग असोच कायम उरतलो, हवामान खात्याचो अदमास. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.